भारतांत रानाक लागपी उजो आनी विकास रान क्षेत्र उणें जावपाक कारण थारता। जागतीक पावंड्यार लेगीत रान क्षेत्रांत उणाव जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या। फाटल्या 6 दशकांत जागतीक रान क्षेत्र 81.7 दशलक्ष हेक्टरांनी उणें जालां। जर्नल एनवायरमेंटल रिसर्च अहवालांत हे विशीं म्हायती दिल्या। फाटल्या 6 दशकांत 60% रान क्षेत्र उणें जालां। ताका लागून जैव विविधताय धोक्यांत आयला। 1960 ते 2019 ह्या काळांत 81.7 दशलक्ष हेक्टर रान क्षेत्र उणें जालां। ताचो रान परिस्थितीच्या अखंडतेचेर परिणाम जाता। तांची निर्मणी आनी गरजेच्यो सेवा दिवपी तशेंच जैव विविधताय तिगोवन दवरपाची तांक उणी जाता, अशें अहवालांत नमूद केलां। विविध कारणां खातीर रानांचेर निंबून आसपी विकसनशील देशांतल्या उण्यांत 1.6 अब्ज लोकांचे जिणेचेरूय ताचो परिणाम जाता।